नमस्कार. विश्व कोंकणी केंद्राच्या यूट्यूब वाहिनीसान हांव वनिता नायक सर्व वीक्षकांक स्वागत सुस्वागत करता. उत्तर कन्नडा परमळो हे आयज कार्यक्रमाक आमकां हांगा सोयरे म्हणून उपस्थित जाल्याची श्री पद्मनाभ शानभाग होन्नावर कासरकोड. नमस्कार. नमस्कार. हे कार्यक्रमाक स्वागत. नमस्कार. तर पद्मनाभ शानबाग हांका मोगान किंवा ते गांवचे लोक नागपण बी म्हणटाची. आतां हांव तांगेले एक सांचो परिचय हांगा करून दिता आनी ताच नंतर आमी तांगेले उलोवच्या सुरू करे. पद्मनाभ बालकृष्ण शानबाग हांनी कासरकोड गांवचे होन्नावर लागीं कासरगोड म्हणून सान गांव आसा थंगचे. तांकां 87 वर्ष म्हळ्यार 87 इयर्स तशी तांकां पळयल्यार दिसना. त्यांनी करचे कार्य आमकां प्रेरणा दिता. आत्ताची योजनांक हांगे कडसान स्फूर्ती मेळटा. कासरकोड गांवांत हांगेलो जन्म जालो. प्राथमीक माध्यमीक शिक्षण होन्नावरांत पूर्ण करून पुण्यात इंजिनियरिंग केले. हांनी पयले धन प्रतिभावंत विद्यार्थी. थोडे दिवसा भारतांत काम करून कडिरी इंग्लंडा गेले. 58 वर्ष म्हळ्यार 58 इयर्स त्यांनी इंग्लंडात काम केले. मात्र म्हणताने जननी जन्मभूमीश्च स्वर्गादपि गरीयसी म्हळ्यार आमगेल खंय वचो कितले व्हड देशा वचो ते मूळ गांव जन्म गांव तांतके पाय. तशी जन्मस्थानाक त्यांनी वापस येवन हांगा कासरकोडांत मयुरी इको बीच रिसॉर्ट बांधले आणि ते आता त्यांनी पळोवन घेता आसाचे. तांगेल कार्य मस्तीतले आसा. आम्ही तांगे लागी उलयताची ताजे बद्दल कळीत करून घेवया. अनेक पण तुमकां स्वागत. तर आता मयुरी इको बीच रिसॉर्ट सुरू करका म्हणून तुमकां केन्ना माते आयले, ताचो तो प्रवास कशें आशिल्लो? हांवें आमगेले बाप्पा एकालाच एक जाग आशिल्लो, तांत एक घर बांदलें आनी ते घर बांदत आसतना म्हगेली सून विचारचे लागली, हे घर कसले बांद तूं? हे प्रायेरी. हांव सांगलें, हे प्रायर म्हणचे हे घर बांदता तुमचे लोक आज ने फाल्यां येवन घेवन आमगेले गांव कशें आशिल्लो म्हणून पळोवचे येताची ते दृश्टीन हांव बांदता म्हणून. आमी खंय येनाची म्हणालें. येना म्हणा पूण हांव म्हळें तसलो ना, हांव बांदता, हांव थंय मोरचें पूण येवचें ना वे जाल्ली जाग्यार म्हणल्यार भारी बरें अशें म्हूण हांव ताका सांगलें. तेन्ना तिका बेगीन दिसलें हांव कशें पूण सत्य आसा म्हणून. आनी आजी हे 1.5 वर्सां पयलें ती म्हाका सांगता, बापा आमगेले युवा नाल मुंज थंय करचें हाडना न्ही. हांव म्हळें परा तुका हांव ते 6-7 वर्सां पयलीं कसो सांगिल्लें. आतां हळू हळू तुमकां आमगेले गांवाचे एक नमान्याचे लाग आसा तें करून बरें जालें अशें म्हूण सांगून म्हगेले नातवाल मुंज हांवें आतां हांगा करचें थारयल्या. ते दृश्टीन म्हाका कासरकोड म्हळ्यार हांगा केन्ना कसं नाही जालें की कासरकोडा कसं नाही जाल्यार हांव खबर घेता आनी वर्सा 1-2 पूण येवन कासरकोडा येता आशिल्लो. आता तुम्ही कासरकोडा येना फुडें मस्त इतलं सामाजिक शैक्षणिक समाज कार्य केला. त्याच्या बद्दल एक थोडें आमकां सांगा. हें म्हगेलें सामाजीक आनी शैक्षणीक कार्य 1962 सुरू जालें. हांव 2nd इयर इंजिनियरिंगा तेन्ना शिकत आशिल्लो. आनी आमगेल्या गांवांत आमी माध्यमीक स्कुला वचताले होन्नावराक न्हंय दांटून वचका पडटा आशिल्ली. मस्त त्रास आशिल्लो. पावसाळ दिवसां म्हजे जीव हांगा धरून वता आशिल्ले. तशें आसतना आमी कसो विचार केलो, हांव आनी म्हगेले एक फ्रेंडान गायतोंडे म्हणल्यान आमगेल्या गांवांत आमी सेकंडरी शाळा कित्याक करचे ना. हांव तेन्ना हार्डली 21 म्हळ्यार 21 इयर्स एज. पण तांत एक उपाय आशिल्लो. दिनकर देसाय म्हणल्यार आमगेले उत्तर कन्नडाचे बाप वयतो शिक्षणा बाबतींत. 22 जाग्यार ताणें माध्यमीक शिक्षण स्थाल केल्या पुरा सन्न सन्न हळ्ळेंत. एब्सोल्युटली. ते दृश्टीन म्हाका दिसलें तागेल्या गेल्यार अशें म्हूण तागेल्या गेले. तो म्हणालो आमकां एक 1.5 एकर जमीन दी आनी 27,000 रुपये हांडी. हांव शाळा बांदता आनी जन्मभर चलयता. आनी दॅट इज एक्झॅक्टली वॉट वी डीड. ते विशयांत शिक्षण म्हळ्यार म्हाका हांगा आसा. हांव देवस्थानाक किंवा हाका विशेष लक्ष दिना.
पण शिक्षण स्कॉलरशिप हाजे बद्दल म्हाका भयंकर इंट्रस्ट, कारण हांव स्वता स्कॉलरशिपाचेरीची शिकिल्लो थ्रू आउट अप टू इंजिनियरींग. तरी म्हाका तें दिसता की स्कॉलरशिप म्हळ्यार आमगेलें एक अन्नदान. तें इंग्लिशांत एक म्हणणें आसा, गिव मी फिश, ही इट्स फॉर द डे, गिविंग हिम a fishing tackle, he will eat for the rest of his life. तें हांवें करचे प्रयत्न केला. तर आता तुम्ही सांगिल्ल्या प्रकार एक म्हाका दिसता तुमकां प्रेरणास्थान दिनकर देसाई उरतले, आणि तुमगे जिवनांत तो प्रेरणास्थान म्हणून कोण आसाची? हे विशयान तो म्हाका तरी आमगेलें न्यू इंग्लीश स्कूल तें प्रेरणास्थान. थंयचे आमगेले एक हेडमास्टर ND नायक म्हण आशिल्लो, ताणें म्हाका प्रत्येक दृश्टीन एनकरेज केल्लें आशिल्लें थ्रू आउट. हांव कसो केलें की ती आनीक शानबागा तूं अशी केल्या अशी केल्या अशी, आनी तागेल गायडन्सान तूं हांव खरेंच शिकलो. आनी कासरकोडा प्राथमीक शाळेंत तूं शेषगीर मास्तर म्हण आशिल्लो, आनी ते शेषगीर मास्तरान आर्ट अन्ने कत्रेक हें तें मस्तीतलें शिकयलें. ते देखून थ्रू आउट म्हगेलें सेकंड एक रोल मॉडेल अशें म्हणचे गेल्यार मास्तर लोक थ्रू आउट. आनी तांकां हांव खंयचेय परिस्थितींत विसरचे शकना. ते म्हळ्यार म्हगेले देव ते. आता हांव तावळी तुमगेले परिचय करून दिवंक लेगी सांगले की तुमकां 87 इयर्स म्हणून. साधारण कोणी उरो तितलं वयारी एक घरान तांगेल जिवा जाऊ तशी काम करणं, बसून उरल्यार फूर जाता. तशी असताना तुम्ही एक हांग येऊन ते रेसॉर्ट बांधून त्यात चलयत आसाची, त्याच खातीर तुमकां फिट्ट तुम्ही आसा म्हणून कळता. ते तुम्ही फिट्ट उरचे खातीर कसं तुमगे दिनचर्या म्हळ्यार हांव पयलें मस्त योगा बिगा करता आशिल्लो. एके काळी हांव घरांतल्यान धांवन गेले तेन्ना ते योग स्कुलांत शिकोवन सुमार इतले पयशे कमयल्याचे. हांवें जे केल्ले आसा म्हगेले बाप्पा अम्मा ती म्हगेली बायलां पैकी आदर्श. म्हगेले बाप्पा 6 म्हयने आसतना गेल्लो हांव. त्या देखून म्हगेल आदर्श म्हळ्यार ती. पण आम्म सुद्दां गांवांत आनी घरा कडेन रावचे शिकिल्ली ना, कारण ती गेले की आमकां दोग लोकांक पुसची खंयची एक साधन नाशिल्लें. त्या देखून ती आमकां एक मामा कडेन सोडून घेवन मुंबय वचून घेवन रांदपी म्हणून तिणें 11 वर्स केल्यांची. ते हाजे वेल्यान म्हगेल सेकंड ती उरतकीची फर्स्ट म्हगेली बाप्पा अम्मा. तिणें म्हाका अगदी बरो संस्कार दिल्याचे. तुमगेले अम्मा लेगी व्हड जाले. तर अशी हांवें एक कश्ट करच्या देखून तुम्ही आज ह्या जाग्यार येवन पावले. आणि तिने मुंबई काम करका लेगी तुमकां ते अम्मानाची वटून व्हड केले. अशी एक काणी आयकल्यार पयलेचे मनशाक खरे विचार करच्या लायता. तुमगेले ते इतलो तो प्रवासान तुमकां वेळ कमी मेळ उरतलो. तर तुमगेले हॉबीज कसले आसाची? म्हगेले हॉबी म्हळ्यार जनरली म्युजीक आनीक स्पोर्ट्स. स्कॉश खेळचें, बॅडमिंटन खेळचें, कबड्डी. हांव आमगेल्या स्कुलाक किंवा आमगेल्या डिस्ट्रिक्टाक स्टेट लेवलांत हांव रिप्रेझेंट केलां कबड्डींत. हय, पण आमी फायनलान जिंकिल्ली ना ती, बट आमकां थंय पर्यंत पावता तितली सुद्दां ताकद आमगेली आशिल्ली. हें केन्ना 1953 कळ्ळें. आनी बरें केलें. स्टेट लेवलाक डिस्ट्रिक्टान वचून घेवन रिप्रेझेंट करता म्हणा पळय, तांत आमगेलें कशें हें आशिल्लें. ते दृश्टीन म्हाका स्पोर्ट्स, म्युजीक, ड्रॉइंग. हांव ते शिशीर मास्तर म्हणलें, ताणें म्हाका ड्रॉइंग बी कशी काडचें, कितें तें कसलें, खंय लायन मारता तें ताणें शिकयल्लें. आनीक न्यू इंग्लीश स्कुलांत शिक्षणा बद्दल, मॅथमॅटिक्सा बद्दल आमगेले एक 2-3 लोक टीचर आशिल्ले, ताणें शिकयलें. तें करून हें पुरा हें जालें नंतर म्हाका एक दिसलें की म्हगेलें एक ताकद आसा, आनी ती ताकद हांव केन्ना सोडना. थ्रू आउट इंजिनियरींग जावं पर्यंत म्हाका कॉन्फिडन्स. तुम्ही 58 वर्ष इंग्लंड रावले. आता कोण इंग्लंडाक गेल्या तांकां गुत आसा, तांणी कंपेर करताची भारत आनी इंग्लंड. कोण गेले ना तांकां एक अट्रॅक्शन आसा, ते पळोवच्याक भारी चंदची विदेश. तर तुम्ही इतलं वर्ष राबले तेन्ना तुमकां कसं दिसलें? इतली एक गोश्ट खरें, थंय कामाक किंमत आसा. आनीक
तूं कितलें बरें काम करता तितलें बरें तुका उन्नती मेळटा, हाजे बद्दल संशय ना. हांवें जी काम केल्यांचे आमगेले एक कंपनी काम केलें हांवें सादारण 39 वर्ष एक कंपनी केल्या आनी त्या कंपनीक तांणी म्हाका बरें प्रोग्रेस दिला आनी प्रति वर्साक तांणी बोनस हें तें आनी एकत्रीक हें परत दिवन म्हाका संतुश्ट दवरल्या आनी मेगेल निमित्त तांणी कोटी गटल्यान रुपये कमयल्या. कशी म्हणशी तर हांव क्लेम स्पेशलिस्ट म्हणटा ताका, खंयचे कॉन्ट्रॅक्टरान आमकां कसं हें दिलें आनी तो म्हणटा तशें न्ही तें म्हाका अशें जावका हय वे बेगीन रायटिंगां दी ते तशें जावका म्हणून ताक्काने हाका कंपेर करून न्हू ताजी कॉस्ट ताजी रिपरकशन्स आमगेले कामाचेर कितले परिणाम जालो, कितली मार्क्स पळय, कितली एडिशनल रिसोर्सीस पळय हें पुराय करून ताका सांगचें पळय तूं इतलें सांगिल्लें हें पळय हे 1 कोटी रुपये तुवें दिवं का हे कारणा निमित्त. आतां 1 कोटी दिना हांव 50 लाख पण डेफिनेटली दिता, पण 99% 70 आनी 80% आलत बेलतार मागीर रिकवर जाल्लें आसा. देखून मागीर कंपनीक मेजे हे विशया बद्दल म्हाका भारी खूश आसली. खंय तांकां कसलो प्रॉब्लेम आसा रे कॉल पदम शानबाग अशें म्हणून ते आमगेर हक्क सांगचे आनी म्हाका पावचें म्हाका पदम शानबाग म्हणटा ते हाजे वयल्यान म्हाका भारी एक म्हळ्याचें इम्पॉर्टन्स मेगेलें. हांव मॅनेजींग डायरेक्टर जालो ना पण हे विशयान तूं खंयी प्रॉब्लेम आसा ते म्हाका आपयत आशिल्लें. त्याचे एक समाधान अगदी काम त्यांनी अप्रिशिएट रिकॉग्नाइज केलें. आता इतलं वर्षाचे प्रदीर्घ कालांतू तुमकां अनेक अनुभव आयले उरतले तर तांतू एक बरोची उडगास दवरता तशें खंयचो एक अनुभव हांगा सांगता. हांव पयले पंता लंडन सान गांवां येवच्या भायर सरलो इंडियाक आनी पुरा जाले नंतर हांव कायरो एअरपोर्टार देंवलो. कायरो मागीर एक स्टाफ आसलें पण म्हाका ते वीस ऑफिसरान बेगीन उलटी सुलटी प्रश्न करच्या देखून पुरो लास्ट बस पुरा चुकून गेले आनी ते अबावट 50 किलोमीटर भायर आसा. त्या वेळार काळोख 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 तेन्ना हांव अशी भायर येवन राबलो. एकलो मनुश्य आयलो कायरो बस म्हणालो हांव बसलो दुसरो कोण ना थंय बसलो हांव लेखलें आतां हो म्हाका खंय तर फोन मारता पण ताणें म्हाका हॉटेलां हाडून सोडलें ज्या हॉटेलांत हांव रिजर्व केल्लें हॉटेलां हाडून सोडलें आनी हांव पळय नो 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 म्हणालो उगी गेलो. दुसरे दीस 9 घंट्यार परत येवन राबलो थंय. कायरो दाखयता इंग्लिशान तुटकी इंग्लिशान कायरो दाखयता म्हळें जायता म्हळें पुरा कायरोचे स्पिंक्स आनी हें पिरामिड्स आनी एकत्रीक पुरा दाखयलें ताणें. आयलो हांवें परत हॉटेलांत सोडलें पयशे दिले नो मनी म्हणालो नो मनी इंडिया सुदान इजिप्त ब्रदर्स अशें म्हणालो म्हाका खातीर त्या वेळार आमी नॉन अलायन्ड नेशन्साचे एक मेंबर आशिल्ले नेहरू वेळारी कडेन. दुसरे दिवस हांव परत वता तेन्ना सुद्दां म्हाका ताणें कितें केल्या पयशे घेवच्या दिले ना. आतां हांव म्हळें म्हाका प्रॉब्लेम हांव एक कागदांत घालें तागेल्या किशांत घालें उरलो नाका अशें म्हणून सांगून घेवन कडेन एअरपोर्टार देंवलो. तें म्हगेल्या मनांत इतलें बसलें आज पर्यंत तागेली ती कसं न्ही ऑनेस्टी आनी तागेलें एक प्रमाणें आपुलपणां हें परत पळोवन घेवन म्हाका दिसलें जगांत तूं म्हाका गोत नाशिल्लो मनुश्य सुद्दां म्हाका इतली संद करून घेवन एअरपोर्टार सावन थंय व्हरून रात्री 12:30-1 घंट्यार रस्त्यार कोण नाची तसल परिस्थिती ताणें म्हाका व्हेल्या म्हण तें म्हगेल्या मनांतल्यान केन्ना गेलो ना. आम्ही अशी कसं अनुभव आयला रे देव सो पावलो म्हणटात तशी तुमकां तो त्या खरें देव पावलो तो. हय तर आता हे इतलो तो अनुभव तुम्ही सांगले तुम्ही आता रेझॉर्ट चलयता म्हळ्यार ते काही ससार नाही कारण की थंगचे लोकांक काम मेळका म्हणून तुम्ही एक उद्योग केल्ले जाल्यार खामाकात लोक मेळनाचे अशें जालें तेन्ना ते कशी तुम्ही मॅनेज करता किंवा एक रेझॉर्ट म्हणल्यार इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लेम उरता उदका प्रॉब्लेम उरता ते सर्व तुम्ही कशी सॉल्व करताची. म्हगेलो उद्देश कसलो आशिल्लो गांवच्या लोकांक उद्योग दिवका म्हणून पण लोकांक हें खबर ना की सिव्हिल इंजिनियर आनी स्ट्रक्चरल म्हळ्यार ताणें कसले येद्राक आयिल्ले त्रास सोडोवन घेवका बाकी कामाना मन न्ही वेदर सटकने पावस आलो कसं करूका लेबर सोडून घेवन गेलें कसं करूका मटिरियल येवन पाविल्ला कसं करूका
थंय पडली केली कन्स्ट्रक्शन पडलें कसं करू का हें पुरो पळय एक नमुन्याचें संदर्भ पुरा येवन न्हू मनशाक घेरायताची तेन्ना तातूंतल्यान भायर पडची कशी हो अनुभव मस्त बरो उरता त्या देखून खंयचेय परिस्थितीन तूं सामान ना मनुश्य ना जी तें मेळना म्हळ्यार आमी कशें करचें तो अनुभव आमी तातूंतल्यान हांव घेवच्या देखून म्हाका कांय त्रास जालो ना अशें म्हणून हांव करता म्हण की म्हण ना हांव एक मनशाक दवरल्या आनी ताका हळू हळू हांव ट्रेन करून पुरो आतां ताजेर सोडता आतां तो करता ताणें खंय जर चुकल्यार हांव ताका सांगता त्या देखून ते हांतूं म्हाका तें रिजॉर्ट चलोवच्याक जनरली त्रास जालो तिकेची म्हाका त्रास अशें दिसना आतां. अच्छा, तुम्ही ल्हान आसतना मस्त कश्ट केले आणि तुम्ही सांगिल्ल्या प्रकार स्कॉलरशिपारीचे पूर्ण तुमगेले शिक्षण केले तर हाज्या वेल्यान तुम्ही आत्ताचे आमगेले आत्ता जनरेशन आहे आत्ताचे तरणे पिढीक कसले एक उपदेश दिवच्याक इच्छिताची हे विशयान तूं म्हगेलो अनुभव म्हळ्यार कर्मण्येव अधिकार असते काम कर बाबा तें फल आपोआप येता फला खातीर तूं काम कर नाका हें हांवें गीतेंतल्यान घेतिल्लें होय पण म्हगेले एक जिवनाचो एक उद्देश म्हणून दवरला. हांव फॉरेन कंपनी काम केलें तेन्ना सुद्दां तशींची लार्स अँड टुब्रो मध्ये काम केलें सुद्दां तशींची शिकचे वेळा सुद्दां तशींची हांव म्हगेलें काम म्हगेलें कर्तव्य केल्या आनी ताजें फल म्हाका मेळ्ळें शिक्षणांत तूं लार्स अँड टुब्रोंतल्यान इंग्लंडांत तूं खंय खंय गेले की आनी हांत सुद्दां आत्तां त्रास आसा ही गोश्ट होय पण त्रास आसली तिकेची म्हाका दिसता की फायद्या खातीर हांव केलें ना तिकेची रिजॉर्ट म्हूण सक्सेसफूल जाला हें म्हाका खात्री पडल्या कारण लोक वयर 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 हांव गेली पण हांगा राबिलो गेली पण तशें केलें म्हणून राबून घेवन बीच आनी एकत्र पळोवंक घेवन वताची देखून ती म्हाका खुशी मस्त आसा. म्हणजे तुम्ही एक खंयचे उद्देशान केल्ले ते पूर्ण जाता आसा ह्या लेकान तुमकां खुशी आसा. त्या विशयान पळोवचें गेल्यार हे आमगेले हे प्रोजेक्टा निमित्ती जवळ जवळ 70 ते 75 हाऊस होल्ड्स घरांनी जेवण करतात आमगेले वेज रेस्टॉरंट नॉन वेज रेस्टॉरंट आनीक लॉन्ड्री आउटसोर्सिंग आनीक लॉन हे हॉर्टिकल्चराचे ताजे हाजे पुरा तर पळयल्यार सादारण 70 हाऊस होल्डांक जेवण मेळटा जवळ जवळ 200 लोक सदां जेवताचे आलता पेलतान ते हाजे एक ते दृश्टीन म्हाका भयंकर खुशी आनी प्रोजेक्ट हे विशयान सक्सेसफूल. आणि तुम्ही ते इको बीच रिसॉर्ट म्हणून नाव दवरल्या ते त्याच बद्दल कसं केल्या तुम्ही. आता इको बीच हे गव्हर्मेंटाचे एक स्ट्रक्चर तांणी क्लीन करून न्हू ब्लू फ्लॅग इंटरनॅशनल म्हणले एक इंटरनॅशनल कंपनीक एप्लाय केलें की आमगेले बीच अगदी स्वच्छ आसा बरें आसा गोल्डन सँड तुमी रिकग्नायज करूं का ते येताची पळयताची कसले फॅसिलिटी तुमी करताची तें पुरा दाखयताची आनी ताजे नंतर तुमी पुरा कंप्लीट जाना पडटा ते परत इन्स्पेक्शन करताची आनी तांकां सर्टिफिकेशन दिताची दीस इज वन ऑफ द बेस्ट बीचेस इन द वर्ल्ड ही म्हगेलो अंदाज म्हाका एक्झॅक्ट फिगर गोतना हे वन ऑफ द 170 बीचेस इन द वर्ल्ड and it is really kept wonderfully clean. तांतूं स्वच्छता दृश्टीनं हाजे दृश्टीनं एक नमुन्याचें शिस्ता दृश्टीनं भयंकर हें आसा ते बीचा लागीं आमगेलें हें आसा देखून हांव ताका इको बीच रिसॉर्ट म्हणून घाल्या तांत कांय कोणाले काय प्रॉब्लेम आयलो ना म्हाका ते देखून इको बीच म्हळ्यार की एकदम साफ सुथरें हें बीच आनीक बीच म्हळ्यार की लोकांक हे तांणी समुद्र पळयलो उरना समुद्र पळयलो म्हळ्यार समुद्र पळोवचें ताजें हें अशें चमकल्यार 2-3 मिनट भितर समुद्रांत तितलो लागीं आसा रस्तो क्रॉस करका हें करका तें करका कांय ना ते देखून ते दृश्टीन हांव लेखलें हें नांव दवरलें कशें ते देखून तें म्हगेले दृश्टीन सक्सेसफूल जालें. तुमगेले मुर्ती सान आसा जाल्यार कीर्ती महान आसा कार्य महान आसा तुम्ही इतलो उठूक केल्या हें आमकां आतां तुमकां उलोवच्या देखून कळ्ळें. आतां तुमी तुमगेली फॅमिली थंय आशिल्ली पूत नात्र आनी तुमी हांगा तर ताज्यान तुमकां कसलें दिसतलें. आतां कसं जाता एक मनुष्य बालपण आनीक यौवन आनीक हाजें फॅमिलीचें म्हळ्यार
कुटुंबात सुख हे पुरा जालें नंतर ते पुरा हांव सुख भोगलां. आत्ता 70-80 वर्सां नंतर आतांशील कोण आमगेले हे पुरा लोक आसाचे, पण हांव दुसऱ्या खातीर कसां केलें तो विचारू म्हाका पयलीं दवरून आशिल्लो. हांव सांगलें म्हगेलें 21-22 वर्सार हांव तें स्कूल स्थापन करेलें. मस्त त्रास काडला ताका. ते हाजे वयल्यान स्कॉलरशिप्स हें तें दीत उरता आशिल्लो हांव. आनी आमगेले ते गांवांत सावन 6 to 7 स्कूल्सांक हांवें हें दिल्या डोनेशन्स. ते पुरा तरी करता आसतना म्हाका दिसता आशिल्लें अरे हांव इतलें सगळें केलें रे, 1-2 दिवस तांगेले कडेन उरलो म्हणून कसं जालें. फॅमिली सूख जावंक म्हणलें होय, पण म्हगेल आंगांत ताकत इन्स्पिरेशन हें पुरो आसा देखून ते मिस जालें ना म्हाका. हांव कामांत केन्ना उरता आशिल्लो. जवळ जवळ म्हाका दिसता 24 तासान तो 20 तास तरी हांव काम करता आशिल्लो सुरवातेक. ताजे नंतर 16 वर्स हांवें तास काम करून करता आशिल्लो, पण पयलीं हांव तो मस्त काम करता आशिल्लो. ते कामांत हे कोणा उडगास उरनाशिल्लें. तांत एक म्हाका सांगचें आसा यंग जनरेशनाक किंवा स्वताक, हांव घरांतल्यान भायर पडलें की घर विसरता आशिल्लो कंप्लीट. जॉबांतल्यान भायर पडलें की जॉब विसरता आशिल्लो. देखून ते पार्टिशनींग ते एक हॅबीट म्हाका पयलीं दवरनाशिल्लें. देखून म्हाका अजिबात त्रास जावनाशिल्लो. देखून म्हाका ते दृश्टीन तूं देवान ती एक शक्ती दिल्ली कंप्लीट इग्नोर करचें. बरोबर आसा. देखून तुमी इतले उच्च पावच्याक शक्य जालें. आतां हांव अशें आयकल्लें की तुमगेले ते रेझॉर्टाचे जे इन्कम येता तांतून एक थोडो अंश तुमी नवल हाका गव्हर्मेंटाचे नेवी हाका दिताची वय वेते. हय, आमी कसं लेखलें पयलीं आमी आतां म्हळ्यार आजल ती चाल आसा स्कुलाक बिल्डिंगा खातीर फॅसिलिटीज खातीर खंय कंप्युटर रूम, स्मार्ट रूम, आनीक खंय आमगेले पळय न्यू स्कुलाचें हॉल आशिल्लें ताजें रिनोवेशन करून न्हू ऑलमोस्ट टू दी 5 स्टार स्टेटार हांडा व्हरलें एक्सेप्ट एअर कंडिशनींग होन्नावरचें. तें करचें सोडून न्हू हे विशयांत आमकां दिसलें आनी कसं करता आमी देशा खातीर. देखून हांव ठरयलें आमगेले प्रति वर्साक किंवा प्रति म्हयन्याक किंवा प्रति रुमाक अमकीत रुपया आमी आर्मी मिलिटरी वेलफेअर फंडाक दिवचें. तें आमी प्रण घेतलें. आतां ह्या वर्सान आमी दिवच्या सुरू करतात. म्हळ्यार आतां प्रॉफीट जायना तेगेची आमगेले रिकवरींग कॉस्ट पुरो मेळटा आमकां. पण हाजे वयल्यान कसं जाता कितले किशांतल्यान घालता घेयना कांय जायना कारण आय एम रिच इनफ त्या दृश्टीन. देखून ते आतां सुरू करतात हे वर्स धरून आतां 1 एप्रील धरून आमी वर्साक अमकितलें म्हणून आर्मी वेलफेअर फंडाक दितात. तें ठरयलें ऑलरेडी आनी आमी तांकां कळयल्या. इतलें तुमगेलें हे आयकून अगदी ओट्टू लोकांक एक प्रेरणा येवका, स्फूर्ती येवका तशी आजी तुमगेली उतरां आयकली. आणि कसले एक तुमकां अनुभव आसवे सांगचे तशी हांगा. म्हगेल अनुभव ह्या दृश्टीन जीवन म्हळ्यार म्हगेल कसं आसा. म्हगेल आवय बापायन जे कांय तांकां दिल्ली वेळान तूं म्हाका पळयलें. म्हगेल आज्जेन बापायल अम्मान म्हाका बरेंचे संस्कार दिले. मास्तर लोकांनी म्हाका एकदम इतले मारलेली तरी केन्ना ना, पण म्हाका उलट इतलो सत्कार करता आशिल्ले, इतले हें रिस्पेक्ट दिता आशिल्ले, म्हाका आश्चर्य दिता आशिल्लें. पण म्हाका दिसलें हें कसं लायकी म्हळ्यार म्हगेल्या केपेबिलिटी आशिल्ली. आनी आमगेल्या स्कुलान तूं हाजे वेळार कसले स्पोर्ट्सा वेळार सादारण 75% रिजल्ट्स फर्स्ट प्रायज म्हाका मेळता आशिल्ले. ते देखून आमगेले गव्हर्नर आयले तेन्ना तो म्हणटा आशिल्लो हेडमास्टर म्हाका हेडमास्टरान सांगलें तुमगे ल्हान तूं दुसरो कोणून हांवें हें सर्टिफिकेट हें घेतलें होची येता. ताणें सांगलें की ताणें म्हाका ताणे कडेन सांगलें ते हें पुरो म्हाका मेळ्ळें तर म्हाका इतलो उत्साह जाता आशिल्लो. हांव वयर 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 वचतलो केन्ना सकयल येयलो ना. प्रत्येक म्हगेले हे उत्साहाचे कारणीभूत आशिल्ली कर्म म्हाका भारी एनकरेजमेंट मेळता आशिल्लें. त्या देखून हे विशयांत हांव केन्ना म्हाका पळयलें ना अशी म्हाका कसं जाता म्हणून फक्त मुखार पळयता गेलो. आतां आमगेले गी तुमगेले जिवनांतले थोडे फोटोज आसाचे ते आमी हांगा दाखयताची. ते खंयचे संदर्भ म्हणून तुमी सांगा. स्क्रिनार फोटो येता. हो आमगेलो जीव भट म्हणून होन्नावर उदयवाणीचो मेन करस्पॉन्डंट. पयर हांव तागेल्या गेले तेन्ना ताणें म्हाका विचारलें आनीक कितें कसं न्हय कितें म्हणून पुरो ताका सांगलें.
ताका भारी खुश जाली. ताणें एक उदयवाणीत एक आर्टिकल पब्लिश केलें, त्या वेळा घेतिल्ले फोटो. हांव बी वाचला ते. हय. नेक्स्ट हे हे हो एक फोटो आवय बापूय आनीक एक चेडू. ते चेडू बेगीन इनवॅलिड. तिका ते चेडाक चलतो चल्ल्याक मात्याक बीन कसकी हें जावंक गे न्हू, ताका समजची विचार करच्याक हें करच्याक कळना. तो मागीर आयल त्या दोग लोक आनी म्हाका ताका हेल्प करता. तेर कोन ताका हांव प्रति वर्स सपोर्ट करता फायनान्शियली. हे पयरी आमगेले रिजोर्टा नांव आयकून गे न्हू, शानबाग रेसिडेन्सी म्हणून तागेलो प्रोग्राम 1 hour आशिल्लो. पण तो आरवी देशपांडे तो म्हणालो की आमी शानबाग रेसिडेन्सी वचून पळोवन येना, थंय रावता. मागीर 1 तास थंय आयलो, जेवण बी तांणी बिन्नी पिल्लो. तेन्ना म्हाका म्हणालो म्हाका तुका मेळचें आसा म्हण. हांव न्ही जालें की हांव मेळत आशिल्लो. हांव ताका हार बीर घालन हांवें ताका एक बेगीन मिनी सत्कार केलो. भारी खुश जाली, ताका खुश जाली, म्हाका खुश जाली. म्हळ्यार कर्नाटक सरकाराचो अगदी प्रतिष्ठीत व्यक्ती तो, काँग्रेसान तो, कळ्ळें. भारी खुश जालो ताका. ही म्हगेली फॅमिली. हांव म्हगेली बायल आनी म्हगेली ती हें पूत आनी सोन. हे तुमगे नात्र वे. हे म्हळ्यार म्हाका म्हगेले सुनेन आनी हांवें दोग लोकांनी एक नमुना विचार केल्लो. आमगेले नात्र तांणी बरो विचार करून घेनो, बरे संस्कार घेवन घेनो, बरे रितीन हिंदूची एक नमुना पद्दत तांणी मुखार व्हरका. इंग्लंडा उरल्यार बी आमगेले हें विसरचें ना म्हण. तरी कोण आमी सद्दां कसं करता की म्हळ्यार सकाळीं उठप बी ते तोंड बीण धुवन जाल्या नंतर स्कुला तयार जाल्या नंतर येवन घेन ते वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ हे म्हण घेन नमस्कार करून घेन ताजे नंतर ते तान्नीपीच्या वताचे. ते हाजे एक नमुन्याचें एक हें. आनी मागीर सून हे विशयान तो अगदी खंयची परब उरो, सान उरो व्हड कापड न्हेसले शिवाय भायर पडना. बाकी दिवस ट्राउजर हें ते आनी एकत्र कसं तें घालून ते दिवस तूं सबंद दिवस ती कापडांत आनीक तो उरता. आमगेली परंपरा तो राखून व्हर तीळ बीळ करून परंपरा हें करून घेवन अगदी ते आनीक म्हाका ताजें कितें हें पळोवन घेवन म्हाका आनीक जास्त खुशी. आपल्या हो म्हगेलो नातो कळ्ळें. तशी ते हाजे वेळा गेली पंता जानवें परगे वेळा ते जानवें घालच्याक मेल पुतान हें केलें ताका. आतां हे मुखावेली 21 तारीखेक तागेलें मुंज आसा. हांगा मुंज कासकोडाक मुंज करता. तर तुमगेला इतलो माहिती घेवन उलोवन भारी खुशी जाले. तुम्ही हांगा आयिल्ल्या बद्दल अनेक धन्यवाद. आणि आमगे विक्षकांना ते पळयले बद्दल तांकां बी एक धन्यवाद. नमस्कार. आणि हे बद्दल म्हाका तुमी आपोवन घेनो, ही ऑपॉर्च्युनिटी दिल्ली बद्दल हांव तुमचेर भयंकर आभार आसा. थँक्यू. आणि सगळ्या लोकांक म्हगेलो नमस्कार.